नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। 12वेचो निकाल 85.54%, सायन्सीन पणजेच्या कॅरन क्वाद्रुशाक 95%, लॉरिन आल्वारिसाक 94.50%, आर्ट्सान शामेन लोबो 94%, कॉमर्सान गाब्रियल परेराक 93.66%। मायनिंगाच्या तिसऱ्या लॉटाचे ई ऑक्शन सोमारा 60 लॉटांनी मेळून एमपीटी आमोणे आणि कोठंबीच्या 6 लाख टन मिनाची पावणी सरकारान आतामेरेन जोडले 218 कोटी। पंचायत वेंचणुकेत मतदारांचे मत गुप्त उरूंक शकना। मतदार कार्डाचो नंबर मतपत्रिकेच्या काउंटर फॉयलीचेर बरोवपाची पद्धत दुबावाची। कारभार चल्ला सरकारी अधिकाऱ्यांचे पातयेवन, पळयात रिपोर्ट। निमण्या आणि 9व्या पावण्याच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक सुरुवात। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारातल्या 41 सुवातींनी वेंचणूक, 16 मेक मतमेजणी। आणि यश फडतेची राष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तीन पेजात कामगिरी। इराणान जावपी आशियाई सर्तीन गोंयचो यश करतलो भारताचे प्रतिनिधित्व। खबर विस्तारान। 12वेचो निकाल 85.54% लागला। सायन्सीन पणजेच्या कॅरन क्वाद्रुशाक 95%, मिरामारच्या लॉरिन आल्वारिसाक 94.50%, आर्ट्सान पणजेचे शामेन लोबो 94%, जाल्यार कॉमर्सान परवरेच्या गॅब्रियल परेराक 93.66% मार्क पडल्यात। 88.55% चलयो जाल्यार 82.55% चले पास जाल्यात। 11,720 भुरग्यांतले 10,025 भुरगे पास जाले। 10वेचो निकाल चड करून 22 मायक लागतलो। पणजे पीपल्स आणि मडगावच्या दामोदर हायर सेकंडरीचो 100% निकाल लागला। शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष JR रिबेलोन निकाल जाहीर केले। अनु 12वेचो निकाल 85.54% लागला। 11,720 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं, तातूंतली 10,025 भुरगीं पास जाल्यात। चल्या परस चलयांनी बरो निकाल काढला। 82.55% चले पास जाले, जाल्यार 78.55% चलया पास जाल्यात। The pass percentage of these students is 85.54. I think it has broken a record of sorts. A very strong performance by the arts. There's an increase of 6% over last year. आर्ट्सान 81.84, कॉमर्स 85.35, सायन्स 86.8 आणि वोकेशनलात 89.5% निकाल लागला। सायन्सीन पणजेचे कॅरन क्वाद्रुशाक 95% पडल्या। 94.50% मेळोवपी मिरामारचे लॉरिन आल्वारिस प्रुडंटाकडेन उरलेले, तशेंच कॉमर्स आणि आर्ट्सान 94% पडिल्ले भुरगे प्रुडंटाकडेन उरलेले। Okay, I feel very happy about my marks of standard 12th. I would like to thank my parents for always supporting me and encouraging me to do well. I wish to be an electronics engineer. I will be appearing for BITS as well as JEE Advanced. Yeah, I'm very happy that she has finally that she's got these good marks. She's always been a good student throughout her academic career. So this is good that she has got such high marks. First, I'd like to thank Almighty God, my grandparents for always their blessings, my parents, also the teaching and non-teaching staff of Don Bosco, and most especially my principal, Father Savio Gomes. I want to do a BA in economics and maybe statistics if I get into St. Xavier's, and then do an MBA in marketing. Oh, I'm a proud father today. What else can I say? Fantastic achievement from my daughter. Absolutely. Just being around while she's studying, being there for her, and cooking what she likes to eat. I'm greatly overjoyed to see my results. I was very happy, and I'm thankful to God that my hard work has paid off. I'm grateful to my parents, my teachers, and first of all to God, who has blessed me. And I would like to do my doctorate in economics and history. पणजे पीपल्स आणि मडगावच्या दामोदर हायर सेकंडरीचो 100% निकाल लागला। 10वेचो निकाल चड करून 22 मायक लागतलो। बोर्डान 12वेच्या परीक्षेन पयले आयिल्ल्या भुरग्यांची नांवां जाहीर केल्ली ना। निकाल जाहीर जाले उपरांत भुरगे वा तांच्या पालकांनी प्रुडंटाक फोन केला आणि ताच्या आधाराचेर चड मार्क पडिल्ले हे भुरगे
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाच्या तिसऱ्या लॉटाचे ई ऑक्शन आयज जाता. 60 लॉटांनी मेळून 6 लाख टन मिनाची पावणी जावपाची आसा. गोयच्या मायनी आनी जेटींचेर स्टॉक केल्ल्या मिनाची ही आयज मेरेनची तिसरी पावणी. एमपीटी, आमोणा आनी कोठंबी जेटी वयले मीन सोमाराचे पावणेर वतले. हे पयलीं 17 फेब्रुवारी आनी 5 मार्चाक स्टॉकाच्या मिनाच्यो 2 पावणी जाल्यो. तातूंतल्यान सरकारान 218 कोटी जोडल्यात. 12 मेक 6 लाख टन मिनाची ई पावणी जातली. ही तिसरी ई पावणी आसा. 60 वाट्यांनी ही पावणी जातली. सोमारा पावणी जावपी म्हालान 5,27,000 टन मीन फायन्स आसात, जाल्यार 84,000 टन मीन लम्स आसा. आमोणे जेटी, कोठंबी, तिशे, वागूस आनी हेर जेटी तशेंच एमपीटी धकेर हे मीन आसा. 6 वेळा ही पावणी जातली. पयली पावणी सकाळी 10 ते 11 वरां मदीं जातली. 10 सुवातींनी आशिल्ले 3,70,000 टन मीन पावणेक काडटले. सकाळी 11:30 ते 12:30 मदीं 1,20,000 टन मीन पावणेर काडटले. हे मीन 8 सुवातींनी आसा. दनपारा 1 ते 2 वरां मदीं तिसरी पावणी जातली. 13 सुवातींनी आशिल्ले 37,682 टन मीन पावणेक घालतले. चवथी पावणी दनपारा 2:15 सुरू जातली. 3:15 मेरेन चलपी ह्या पावणेन 26,829 टन मीन पावणेक काडटले. 10 सुवातींनी ही पावणी जातली. 5वी पावणी सांजेच्या 3:30 ते 4:30 ह्या वेळेन जातले. 10 सुवातींनी आशिल्ले 23,621 टन पावणेर काडटले. 6वी पावणी 5:45 ते 5:45 मदीं जातली. 9 सुवातींनी आशिल्ले 34,077 टन मीन पावणेक काडटले. गोंयांतले मीन चालू करपाक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्या उपरांत आतां पयले फावट पावणी जाता. वर्साक चडांत चड 20 दशलक्ष टन मीन काडपाक कोर्टान मान्यताय दिल्या. 17 फेब्रुवारीक जाल्ल्या पयल्या पावणेंतल्यान गोंय सरकाराक 94 कोटी मेळिल्ले. 5 मार्चाक जाल्ल्या 12 लाख टनांच्या पावणेंतल्यान सरकाराक 124 कोटींची येणावळ मेळिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 9व्या आनी निमण्या पावण्याच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक सोमारा सकाळसावन सुरवात जाल्या. सांजे 6 मेरेन मतदान जातलें. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आनी बिहारांतल्या वट्ट 41 मतदारसंघांनी मतदान चल्लां. बीजेपीचो फुडारी नरेंद्र मोदी, आम आदमीचो अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचो मुखेली मुलायम सिंग यादवा सारखेले कांय मुखेल उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात. 9 टप्प्यांनी लोकसभेची वेंचणूक जाली. निमण्या आनी 9व्या पावण्यार मतदान सध्या चल्लां. बिहार, पश्चिम बंगाल आनी उत्तर प्रदेशांत मतदान चल्लां. बिहारांतल्या 6, पश्चिम बंगालांतले 17 आनी उत्तर प्रदेशांतले 18 सुवातीं खातीर मतदान चल्लां. बीजेपी आनी काँग्रेसी सयत समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आनी बहुजन समाज पक्ष सारकेले प्रादेशीक पक्षाचे उमेदवार वेंचणुकेन आसात. सुमार 9 कोटी मतदार 606 उमेदवारांचो फुडार थारायतले. सगळ्यांची नजर उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसी मतदारसंघाचेर आसा. ह्या मतदारसंघांतल्यान बीजेपीचो फुडारी नरेंद्र मोदी, आम आदमी पक्षाचो अरविंद केजरीवाल आनी काँग्रेसीचो अजय राय उबे रावल्यात. तशेंच समाजवादी पक्षाचे मुखेली मुलायम सिंग यादव आजमगड मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडयतात. 543 लोकसभा सुवातां खातीर फाटले 35 दीस चलिल्ल्या ह्या वेंचणुकेची मतमेजणी 16 मायाक जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.